हांव जडियो म्हापसा उमा जोशी. आमकां डिपार्टमेंटान मिनी किट दिले सह्याद्री केमू मुक्ती. हे जे शेतकार आसा हेंच्यांनी ती ट्रायल करपाक म्हणून घेतलेली आसा आनी ट्रायल करतना तेणें SRF पद्दत लायला. SRF पद्दत म्हणजे सिस्टम ऑफ रायस इंटेन्सिफिकेशन. ते एकूच रोप 25 सेंटीमीटर अंतराचेर लावपाक जाय. हितून कितें जाता बियाणे जे लागता ते कमी लागता. जे आमी एका हेक्टराक पयलीं 50 ते 60 किलो वापरताले ते हितून तुमकां 5 ते 6 किलोन आमची 1 हेक्टर जमीन लावन जाता. ह्या पद्दतीन एक तर एक रोपो लायल्या कारणान हवा खेळटा, तितून बरे फुटवे येता, उत्पन्न भरपूर येता आनी हेचो अनुभव खूब लोकांक आसा. फक्त कितें जाला की परत काळाच्या ओगान ती परत फाटीं सरल्या ती आमी परत एकदां लायमलायटीन हाडूंक सोदता. त्याच बरोबर ही अशा पद्दतीन जर कोणें भात लायले जाल्यार आमच्या डिपार्टमेंटाची तांकां सबसिडी आसा. 1000 स्क्वेअर मिटराक जर तेणी लायले जाल्यार ताका 1000 रुपया मेळटा. आनी हांव लोकां कडेन मागता की लोकांनी ह्या सिस्टमचो पुरेपूर उपयोग करून घेवचो जे आपल्या आपूण भात लावंक सोदता तेणी. हितून सगळ्यात म्हत्वाचो आसा की बियाणे कमी जाले, रोग आनी किडीचो प्रादुर्भाव जो जाता तो कमी जाता. सो ही पद्दत नक्की आत्मसात करपाची, पूण करतना थोड्यांनी थोड्या प्रमाणान करून पळोवपाचें, आपूण अनुभव घेवचो आनी मागीर जशी तांकां जाय तशें ते वाडोवंक शकतले. फक्त हितून एक मेन प्रॉब्लम जो शेतकाऱ्यांनी जो आमकां सांगलो तो म्हणजे आसा तो विडिंगाचो. म्हणजे विड्स खूब येता, नडणी चड येता आनी त्या नडणी खातीर आमचे कडेन बेबी विडरूय आसात, पूण त्याचो तितकोसो उपयोग प्रत्येक शेतकाऱ्यांनी मातसो जायना अशें जे सांगलात तेजेर आमी विचार करपाक जाय. डिपार्टमेंट वील ऑल्सो वर्क ऑन इट. की आमी जे मशिनरी सेक्शन आसा तांकांय सांगतले की तांणी तेचेर मातसो कितें तरी आमी उपयोग करून तेचेर रिसर्च करून की जे विडिंगाचो जो विशय आसा तो सॉल्व जर जालो जाल्यार शेतकाऱ्यांक डेफिनेटली हाचो खूब बरो फायदो जावंक शकता. नमस्कार, माझे नाव पूजा महालकर. हांव झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसान आसता, अंडर आत्मा आमी काम करता. आयज आमी एक फार्मर येयला निलू म्हणून, निलू तांडेर सांगोडा फार्म आसा, शेत आसा तेजें. आयज आमच्या वांगडा गोवा कॉलेजची भुरगीं आसा जेंकां आमी श्री पद्दतीन भात कसो लावपाचो हेजी एक शॉर्ट ट्रेनींग दिला, जेणे करून तांकां एक रावे म्हणून एक प्लॅटफॉर्म आसता. त्या प्लॅटफॉर्मांतल्यान ते बऱ्याच शेतकऱ्यांक दाखोवंक शकतात की श्री पद्दत ही कमी बियाणां यूज करून जास्ती उत्पन्न आमी घेवंक शकता. सो त्यांच्या मार्फत आमी ही आयज तांकां ट्रेनींग दिवन त्यांच्या मार्फत आमी ही बाकीच्या शेतकऱ्यां पर्यंत पावपाचो आमचो एक प्रयत्न आसा. आणि त्या खातीर आमी आयज गोवा कॉलेजची भुरगीं आमच्या वांगडा आसा, बाकीचे फार्मर्स आसा तांकांय आमी दाखयली. म्हणजे ही कमी बियाण्याची म्हणजे एकूच तर हे लावपाचे बियाणो आणि पयलींचे जे गांवठी पद्दत आसता त्यांना एका हेक्टरा खातीर सुद्दां 25-30 किलो बियाणे घेवपाक लागतात. पूण आतां कशें जाता तितकें लागना. एका हेक्टरा खातीर 7 ते 8 किलो बियाण्यान श्री पद्दतीन पुरो जाता. एका हेक्टरा खातीर 7 ते 8 किलो. पयलींचे कशें जातालें की 2-2, 3-3 नाजाल्यार केन्ना केन्ना 4 अशी सिडलिंग्स रोयताले, रोपां रोयतालीं. पूण श्री पद्दतीन कशें जाता फक्त सिंगल रोप जरी तुमी रोयला जाल्यार ताका बरे फुटवे येतात आनी तेच्या कडल्यान यील्डूय बरें मेळटा. सो ही तेजी खासियत आसा. तेच्या खातीर आमचे अशें मत आसा की सगळ्या लोकांनी ती फॉलो करची आनी तोच एक उद्देश घेवन आमी आयज हो बारीकसो डेमो घेतला आनी भुरग्यांक ट्रेनींग दिला. सर तुमचें नांव सांगा. म्हाजें नांव निलू तांडेर, हांव सांगोडा विलेज. आनी आमी एक बारीकशे शेतकार व्हडले हे न्हू. आनी आमी न्हू आतां पयलीं आमची पारंपारीक शेती आसली, आमी शेती पारंपारीक पद्दतीन करताले, रोयताले नाल्यार ओंपताले ते. सो आतां ही आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान आमकां एक बियाणे दिले, ते बियाणे श्री पद्दतीन लावपाचे. सो आमी ते ट्राय केले आनी लायले बी. आतां फक्त आमकां कळपाक जाय हेजे यील्ड कशें येता, कितें येता. तांच्यांनी सांगलें की कमीत कमी बियाणे यूज करून आमकां यील्ड सुबेज येतले. सो तशें आमी तेंचे मेथड फॉलो करून तेंच्या गायडन्सा प्रमाणे आमी हे शेती करता. आनी तेंच्यांनी आयज आमकां गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चराच्या भुरग्यांक हे स्पेशली हांगासर ट्रेनिंगाक आनी तांकां प्रॅक्टिकली दाखोवपाक लागून हाडले. तांच्या वांगडा आमी मातशे तांच्या बरोबर वावुरले आनी तांकां जे अनुभव खंयचो अनुभव जाय म्हणून आयिल्ले पळय तसो आमकांय अनुभवच जाय. सो प्रॅक्टिकली कितें आसा एग्रीकल्चरान आमकां सगळे तरेन सपोर्ट करतात ती, तशें हें ना. आतां तांच्या नवीन वॅरायटी काडल्या सो आमी ती इम्प्लिमेंट करतले. हाज्या फुडें आनीक कसली वॅरायटी आसा जाल्यार साद्या प्रमाणे पयलीं एक
धाकटे हितून स्मॉल क्वॉन्टिटीन आमी स्टार्ट करतले. सो इल्ड पळयतले कसो येता आनी कितें येता, सुटेबल आमच्या हेका एनवायरमेंटान सुटेबल आसा आनी ते आमकां खावपाकूय जाय, जे आमकां विकपाक नाका. आमकां डेली रुटिनान आमकां एक उकडे हे आसा पळय ते बॉयल करून हे जर विजिबल आसा आनी चवीक जर बरे पौश्टीक आसा जाल्यार आमी ते हाज्या फुडें खूब क्वॉन्टिटीन हितून लायतले. आनी दुसरी पण तांची कितें वेरायटी आसा पळय तेंच्यांनी आमकां दिल्यार जाता. स्मॉल क्वॉन्टिटी आमी ट्राय करता आनी नेक्स्ट टायम आमचें कितें आसा पळय खूब वेरायटी हे जावपाची कल्टिवेशन जाल्यार आमी करूंक शकता ते. एग्रीकल्चरा कडल्यान तुमकां कशा तरेन सपोर्ट मेळटा, कितें स्किमी तुमकां लाभ घेता तुमी तेंचे कडल्यान? एग्रीकल्चरान म्हणजे पळय तांचे न्हू मॅकॅनीक फार्मींग आसा, मागीर मॅकॅनिकल प्लांटेशन आसा, ट्रान्सप्लांटेशन. सो ते पासून आमी इम्प्लिमेंट करता. पण जाता कितें, थोडे आमचे हेजे प्रॉब्लम आसा, म्हणजे शेतांनी देंवपाचे प्रॉब्लम आसा. जेन्ना ते थोडे ओंपतात, थोडे हातान लायतात, पारंपारीक पद्दत आसा पळय तशी. पूण ताजे मॅकॅनिकल हे करूत जाल्यार आमच्या शेतांनी देंवपाक मातशे प्रॉब्लम जाता. सो ताका लागून आमी आतां चडशे ओपनूच सोडटा आनी हे करिना. आनी एग्रीकल्चर म्हणजे ते आमी कितें कितें डिफिकल्टी आहा तांचे कडेन मांडटा. सो ते त्या प्रमाणे हे करता, हेल्प करता हेल्प करता. जो पर्यंत आमी तांचे कडेन वचना तो पर्यंत आमकां ते कांय कळचें ना आनी हे करना न्हू. सो पुरेपूर सपोर्ट तुमकां हय, एड्युकेशनूय हय. मेळटा, नॉलेज मेळटा, सपोर्ट आहा तेंचो. हय, सपोर्ट मेळटा आनी जे कितें आमचे ग्रिव्हन्सीस आसता पळय ते सॉल्व केले म्हणटकनी आमकां कोणाची हे ना न्हू. जे सॉल्व जावपाक जाय. आनी आतां कितें कितें खूब डिफिकल्टी शेतकारांक म्हणजे इतले आसा की म्हणजे पिकॉक आसा, आतां रेड लागलेलो आसा आनी पिजन आसा. हे खूब डिफिकल्टी आसा. पिजनाक लागून आमी ही पारंपारीक पद्दत आमची लावणीची आसा पळय ती आमी फॉलो केल्या. आनी आतां ही सी पद्दत आसा पळय ही जर सक्सेस जाली जाल्यार आमी तीच युटिलायज करतले, म्हणजे कमीत कमीत बियाणे घालून. गुड इवनिंग, माझे नाव शुभम गुरे. आम्ही फायनल इयर BSc ॲग्रिकल्चर स्टुडंट गोवा कॉलेज ऑफ ॲग्रिकल्चराचे. सो आमचे एक रावे कार्यानुभव असता, म्हटल्यार आता गोव्याच्या वेगवेगळ्या भागांनी आम्ही पोस्ट करता आणि आमकां थंयसर शेतकऱ्यां बरोबर त्यांचो अनुभव कसो आणि आम्ही त्यांच्या बरोबर काम करून आमकां असो एक अनुभव घेवपाक जाय. सो आम्ही आता शेतकऱ्यां बरोबर शेतान देवन त्यांच्या बरोबर शेती करता आणि तांकां जे प्रॉब्लेम जे फेस करता ते आम्ही असे अनुभव करता. सो तेतून कितें बदल हाडपाक आणि नवीन टॅक्नॉलॉजी शेतकऱ्यांक पर्यंत पावपा खातीर आमी त्यांची मदत करता. तशेंच आमी शेतकऱ्यांक वेगवेगळ्या विशयाचेर ट्रेनिंग सुद्दां दिता की नवीन शेती पद्दती कशी आपल्या शेतान इम्प्लिमेंट करप आणि शेती भात पीक कशें जास्त वाडवप तशें. आतां हांगा आमी SRI मेथड फॉलो करपा खातीर एका शेतकाराच्या शेतान येयल्ले. SRIन रायस सिस्टम ऑफ रायस इंटेन्सिफिकेशन, थंय प्रॉपर स्पेसिंग आणि सीड रेट कमीत कमी बियाणे वापरून जास्त पीक कशें काडप तेचेर आमी हांगा एक डेमो असो केल्लो आसा. आमकां अशें आमी खूब फावटी अशे फिल्डांनी गेल्या, सगळ्या फार्मारां कडेन गेल्या, पूण ही SRI मेथड आहा ती आमी पयले फावटी पळयता. कित्याक चडशे जाणटे कोण लावंक वचना, कित्याक ती लोकांक कांय म्हायती खबर ना. सो ती लोकांक बेगीनच्या बेगीन कळोंक जाय सगळी SRI मेथड आहा ती, आनी लोक ती फॉलो करूंक जाय. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.